मतदानाचो दीस लागीं पावता तसतशें वातावरण गरम जावंक लागला। उमेदवार नेटान उलयतातच, पूण विरोधकांक मातसो चड नेट आयला। पक्षांतर करपी फुडाऱ्यांक कशे वगी रावतात, तांकां खरमरीत जाप कित्याक विचारिनात अशेंय विचारपाक लागल्यात। जाल्यार सत्ताधाऱ्यांचे कांय कडेन पंचनामोय जावपाक लागला। तृणमूल काँग्रेसीची कारमोणाची बसका गोंय प्रभारी महुआ मोइत्रान गाजोवन सोडली। बाणावलेचो उमेदवार चर्चिल आलेमावाच्या प्रचाराक ती आयिल्ली। गोंयच्या राजकारणांतल्या खतखत्याचेरय ती पोट तिडकीन उलयली। तुमी वेचून दिल्ले फुडारी रातयां दुसऱ्या पक्षांत वतात आनी तुमी तांकां सादो प्रस्न लेगीत विचारनात हें कितें? बंगालांत जाल्यार लोक तांकां खडेगाड प्रस्न विचारपाचे तिणें सांगलें। आयकात। And Mamata Banerjee at heart today, even after being on the ground for 40 years, being a 3-term chief minister, is an activist at heart. When she cares about issues, she doesn't let them go. And that is the freedom she has given us as MPs. Today we can go to Parliament and we can go hammer and tongs at the BJP because we are not interested in this politics of compromise. We are not bothered with this politics of compromise. I am not scared of what ED, CBI will come about me. I'm not bothered. So I can speak the truth. People tell me, how do you attack Amit Shah? You're very courageous. I said, I don't think I'm courageous. I'm just speaking the truth. What's the problem? What are you going to do to me? So this is something in Goa politics has become, I am amazed at the state for such a wonderful, beautiful state with people with so much exposure. It has become Alibaba Chalis Chor. It is Alibaba Chalis Chor because there are 40 seats where everybody has been somewhere or the other, and because the assembly seats are so small, it is very easy to influence 4,000, 6,000 voters. So that is the issue. People do candidate-based politics and not issue-based politics. In Bengal, if 10 MLAs elected on Congress or Trinamool ticket had gone to BJP, if I had been elected on Trinamool, and one day after the election gone to BJP, I could not have entered my constituency. They would have shown me black flags right from the entry. The few people from Trinamool who moved over to BJP before the election and lost, today they can't enter their areas. They're crying. Can we come back? Can we come back? But 10 Congress MLAs moved from Congress, went to BJP and stayed 5 years quite happily. Nothing happened to them. Even the constituents did not ask them, sir, why did you defect? Am I saying the truth or am I saying something wrong? This is the truth. So it is time that Goans realize the power of their vote. This vote is very precious. People have fought for years. When we say 75s of independence, Amrit Kaal and all these big words, what does it actually mean? नावेले भाजपान नेट धरला। भाजपाचो नावेलेचो उमेदवार उल्हास तुयेंकारय गर्दी ओडपाक लागला। बेळगांवचो आमदार संजय पाटीला बरोबर हे फुडाऱ्यांनी ताजे सभेक हजेरी लावन ताका जयवंत करपाचो उलो मारलो। गेल्या एक म्हयनो भायर जालो आमी डोर टू डोर भोंवता आनी नावेली मतदारसंघात ज्यो 5 पंचायती आसा रुंगामठ दवर्ली तिकारपाल आकेबाल नावेली आनी तळावली म्हाका दिसता हांव संपूर्ण 5 पंचायतीच्या प्रत्येक डोर टू डोर घरांनी हांव पावला आनी आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा। लोकांच्यो ज्यो अडीअडचणी लोकांक जी कितें कामां जावपाक जाय ती आमी नोट करून घेतल्या। त्याच प्रमाणे आमी आमचो मॅनिफेस्टो जो आमचो जाला त्या मॅनिफेस्टोत आमचे लोकांचे कितें डिमांड्स आसा ते आमी तेजेर घातले कडेन आसा। ह्या मतदारसंघात गेली लिबरेशन जाल्या नंतर हो मतदारसंघ सदांच काँग्रेसीचो बाले किल्लो आसलो। ह्या मतदारसंघाचो आमदार हो मंत्री मुख्यमंत्री जालो, पूण ह्या मतदारसंघात जाय तसो डेव्हलपमेंट जाय तसो विकास जावंकूच ना। सो म्हाका दिसता गेल्या 10 वर्सां आमच्या बीजेपीचो सरकार जो आमचो मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसलो, आता आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा, ह्या 10 वर्सांत हांगा कितें तरी विकास दिश्टी पडटा। ह्या मतदारसंघात आमचो आमदार ना, ऑपोजिशनाचो आमदार आसलेलो। ह्या मतदारसंघात आमी सपोर्ट केलो आवार्डान फुडचालाक बीजेपीन, तेन्ना तो आमच्या मंत्रिमंडळान तो एक मंत्री आसलो। त्या टायमार आमी खुबशीं कामां हांगा केली, जावं ते नावेलीचे हेल्थ सेंटर, जावं ते नावेलीचो सिक्युरिटीचो ग्राउंड जाय, जावं आमच्या दवर्लीचो पंचायती फाटल्याचो ग्राउंड जाय, जावं आमचे दवर्ली भवन बांदला, मांडपान भवन बांदला, तशेंच आमचे दवर्ली झरीवाडा हांगासर व्हडलो स्टेडियम बांदला आनी तशेंच आमच्या मनोहर पर्रीकर स्टेडियम हो एक मोठो स्टेडियम। ही खुबशे विकास आहा आमचो नावेली मतदारसंघात। बीजेपीचो आमदार नासतना सुद्दां कामां जाल्ली कडेन आसा, ही लोकांक खबर आसा। पेडण्या अपक्ष उमेदवार विष्णुदास कोरगांवकारान पयलींच्या आमदारांचेर आनी आदल्या मंत्र्यांचेर टिकेचो शिवर केलो।
ताचो म्हणयारो उमेश तळावणेकारान जाल्यार सुदीन ढवळीकाराच्या 2017 वर्साच्या जाहीरनाम्याचो पंचनामो केलो. प्रताप सिंग राणाचेरय तांणी फार पेटयले. जाल्यार अपक्ष उमेदवार विष्णुदास कोरगांवकारान भाजपाक पेडणेकार हे खेपे बुद्ध शिकयतले अशी शिटकावणी दिली. आयकात तांकां. सुदीन ढवळीकर आणि दीपक ढवळीकरान जाहीर केल्लो आज तुमच्या मिडिया कडेन हांव जाहीर करता. हांव ह्या जाहीरनाम्याक ढवळीकर फटींग जाहीरनामो म्हणून जाहीर करता. इतल्याकूच जाहीर करता. तुमकां एक थोडेशे 2-3 मुद्दे हांव आमच्या पत्रकारांक वाचून दाखयता. तांणी पयलो हायलायट केल्लो मुद्दो मोगो पक्ष जाहीरनामा गोवा विधानसभा निवडणूक 2017चो. ताणी हातून म्हटलेले आसा, पयलेच म्हटलेले आसा ढवळीकरान आनी आमकां त्यांनी पेडणेकरांक प्रॉमिस केलेला, तेन्ना हांवूय आसलो तेंच्या वांगडा. पूल मुणकार कायदा सुटसुटीत करून सत्तेवर येता 2 वर्षात मामलेदार कचेरीत खास पूल मुणकार न्यायालयाची स्थापना करून सनद घरपोच पूल मुणकार आणि जमीन मालक यांचे हित जपून सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल. हो तेजो पहिलो मुद्दो आसलो. दुसरो मुद्दो तेजो असो आसलो, पूर्व सरकाराने पूल कायदा 1976 मध्ये केलेली दुरुस्ती आणि बदल सत्तेत येतात रद्दबातल केले जातील. मागीर त्याने तिसरो मुद्दो म्हटलेलो 1978 आधी मोगो सरकारने व त्यानंतरच्या सत्तेतील सरकारने कटण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दिलेली मोकाशे, कुमेरी, अलवाला, अफ्रामेद इत्यादी कोमितीच्या अंतर्गत असलेल्या मालमत्तेचे समस्येचे निराकरण केले जाईल आणि तसेच आणि तत्सम वित्त संस्था याद्वारे कर्ज मिळावे, विविध सरकारी योजनेचा लाभ मिळावा या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. हांव एक ढवळीकराक चॅलेंज करूंक सोदता, हो फटिंगाचो जाहीरनामो तुजो करून पेडणेकरांक आणि आमकां सगळ्या समस्त गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न केला. हांव पयलीं तुजो निषेध करता. ही कॉफी तेचेर आसा जाल्यार तेणी पोवची. तुम्ही तर बीजेपी एमजेपीक तर तुम्ही वोट करिना जाल्यार तुमकां नोकऱ्यो सुद्दां फाल्यां मेळच्यो ना. हे जे कितें चल्लां राजकारण तें म्हाका काय बरें समजना. म्हाका दिसता खंय तरी हांगा चुकलेले कशे लोक दिसतात, चुकीची दिशा दाखयतात लोकांक. आनी म्हाका दिसता की आयज तुमकां व्यवस्थित निर्णय घेवनूच तुमकां आयज पेडणेकरांक फुडें व्हरपाक जाय. ह्यो जर धमकी तर आमकां येवपाक लागल्यो जाल्यार हांव आयज मोबाच्या लोकांच्या फाटल्यान आसतलो, रस्त्यार येतलो आनी तांकां कितें तें दाखयतलो. म्हाका चड विशय घेवपाचो ना, पूण हांव एकूच सांगूंक सोदता की हांव मोपाच्या वांगडा आसतलो, तांकां जॉबाक दिवपाक आसतलो, काल शेतकऱ्याच्या वांगडा आसतलो, तेंचे प्रॉपर्टीज गेल्यात तेंच्या वांगडा आसतलो, तांकां पयशे पावंक ना तेंच्या वांगडा आसतलो, तेंचे खूब अत्याचार जाला तेचेर आसतलो हांव. दोगूय हे तांकां धमकी दितात त्या लोकांक की तुमी आमकां जर वोट करिना जाल्यार आमी तुमकां नोकऱ्यो दिवचे ना. कारण हेंची शेणकी ऑलरेडी बीजेपीच्या हातीन आसा आनी दुसरो जो कॅन्डिडेट आसा तो बीजेपीची तिकेट मागपी तो आतां एमजीपीन आसा, तोय बी तेच करतलो फुडें. म्हाका तर अशें दिसता तुमी वेवस्थीत निर्णय घेवचो आनी बीजेपी आमकां कितें तें दाखोवपाक जाय. आयज आमचे सिलिंडर घेवपाचे सुद्दां आयज ऐपत ना. आयज 400 रुपयाचो सिलिंडर आयज 1000 रुपया जातलो आसा. तेचेर तुमकां विचार करपाक जाय आनी आमकां बीजेपी कितें तें दाखोवपाक जाय आनी पेडणेकार कितें तें आमकां दाखोवपाक जाय. आमकां खूब फाटीं दवरलेलें आसा हे लोकांनी. आमकां केन्नाच तेंच्यांनी म्हत्व दिवना आयज पेडणेच्या लोकांक. म्हाका दिसता पेडणेच्या लोकांक पेडणेच्या लोकांचेर खूब अत्याचार जालो आसा. एमजी हाडली, बीजेपी हाडली, इतली वर्सां तेंच्यांनी तेच हाडले आनी आमकां पेडणेकारांक थंयच दवरले. मिलिंद नायकाच्या सड्यावयल्या कलावती मंदिरांत जाल्ले प्रचार सभेक देवेंद्र फडणवीस आनी हेर फुडाऱ्यांनी हजेरी लायिल्ली. मुरगांवच्यान जिखून आयलो जाल्यार मिलिंद नायक न्हय भाजपाच वेंचून येतली अशें मिलिंद नायकान विधान केलें. येता त्या इलेक्शनाक आतां आमी 14 तारखेक इलेक्शनाक वयता. ह्या गोंयांत सरकार कोणाचें जातलें? तुमी अशें सांगलेलें जावचें ना, बरें नेटान सांगपाची गरज आसा. ह्या गोंयांत सरकार कोणाचें जातलें आनी ह्या मतदारसंघान कोण जिखतले? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जिखतली. बरोच सांगला हांवें.
जिंकली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जिंकतली, बरोबर न्ही? तर हे जर आसत जाल्यार आमकां आनी दुसरो कांयच विचार करपाची गरज ना. इतलेंच सांगूंक सोदता की आमच्या युथा बद्दल जी म्हाका काळजी आहा पळय, आनी हावस टू हावस वयताना हांवें पळयलां, आनी आमचे सगळे जाणटे म्हाका मिटी मारून सांगता ते एकूच सांगता, बाबा आमच्या भुरग्यां खातीर कितें कर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, हिरू महाले, संदीप कामुलकार आनी संदीप तुयेकार.